प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 18वो आयतार. आयज आमी यादनिका पासत भेटयलोलो आयतार पाळटाव. आगोस्ताचे 4 आमी बागयोन जुआंव मारिया वियानी यादनीक हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. बऱ्या गोवळ्याची देख घेवन खालतिकायेन आनी प्रिती मोगाच्या काळजान ताणें पोरजेची सेवा केली. आपल्या मुणयारपणांतल्यान तो लोकांक दुसरो क्रिस्त जालो. तो जावन आसा यादनिकाचो पात्रोन आनी नमुनो. ताची देख घेवन बऱ्या गोवळ्याचे गूण आपणावून आयज आमचे यादनीक जेजूच्या मोळ्यांत जायतो बरो वावर करतात. पोरजेक जेजूचो मोग वाटूंक उर्बेन वावुरतात. पाद्रीचे त्याग, क्रिस्ती मोग आनी तांचें बरेपण आमी आपणावंक गरज. ते चुकतात तेन्ना तांचे पासत मागूंक आनी तांकां मानून घेवंक फावो. तांचो बरो वावर फुडें व्हरूंक आमचो आदार सहकार आनी घोटाय मागण्यांतल्यान तांकां दिवंक गरज. एका यादनिकाक बरें उतर दिवन फावो तो मान आनी रेस्पेद दिवन तांचे सोवें देवाचो रूपकार पळोवंक आमकां देवाचो उलो. एका यादनिकाक आमी मानून घेता तेन्ना आमी देवाचें आसणें आनी देवाचो मोग मानून घेता. कित्याक एक यादनीक जावन आसा देवा नांवान आमचे मुखार, आमच्या नांवान देवा मुखार एक मोदेस्ती. आयच्या पयल्या वाचपान सर्वेस्पोर देव विचून काडलोले पोरजेक तांच्या उदार पोसणाक फुक्या दाणो गोटो दिता म्हूण इजायास प्रवादी सांगता. जर तर आमी सोडवणेच्या इतिहासांत नदर मारली जाल्यार देव आपले विचून काडलोले पोरजेक दीत आसा. देव आमकां राखता आनी सांबाळटा आनी बरें तें दिता. एका उतरान आमी म्हणोंक जाता आमचो देव उदार. दुसऱ्या वाचपान आपल्या पुता उदेशी देवान आमचे भितर कोणेच काडूंक व्हरूंक जायना तसलो मोग ओतला म्हूण बागयोंत पावलो रोमकारांक बरोवन आमकां थावें करता. बापाचो मोग जेजू क्रिस्ता वरवीं आमच्या काळजांनी ओतला. ह्या देवाच्या मोगा सोरशिल्लीं आमकां कितेंच पयस काडूंक शकना. एका उतरान आमी म्हणोंक जाता आमचो देव मोगाळ. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो घेवन पोरजेची बूक मारता. पोरजा जेजूचें उतर आयकूंक आनी पेकोवणी अणभवूंक जेजूशी धांवून येतालो. जेजू तांचे सोवें चुरचुरता आनी काकलूतवंत जाता. उपाशी आसलोले पोरजेक तांची उर्बा पळोवन ओत्मीक शिकवण तांकां दिवन जेजू तांची कुडीची बूक बागयता. एकाच उतरान आमी म्हणोंक जाता आमचो देव दयाळ. ह्या नियाळाचो फळ कसो आमच्या जिवितांत 3 गूण आमी आपणावया. पयले सुवातेर आमचो देव उदार तशेंच आमी उदार जावया. देवान आमकां फुकट देणी आनी गूण दिल्यान आमच्या बऱ्याक आनी दुसऱ्याच्या बरेपणाक तांचो वापर करूंक. जेन्ना उदार काळजा मनान दुसऱ्याच्या गरजांक पावूंक आमी आयतीं जातल्यो तेन्ना देव आमचेय सोवें उदार जातलो. दुसरे सुवातेर आमचो देव मोगाळ तशींच आमी मोगाळ जावया. देवान आमकां मोगान रचल्यात, आकारल्यात आनी पाठयल्यात क्रिस्ती मोगाचे गोवायकार जावंक. संवसारी मोग न्हय बगोर क्रिस्ती मोगाच्या कोरण्यांतल्यान दर एका मनशाक जेजूशी लागीं हाडून आनी आमच्या ल्हान ल्हान कोरण्यांतल्यान क्रिस्ती मोग शिपडावंक आमकां आपोवणें आसा. आनी तिसरे सुवातेर आमचो देव दयाळ तशींच आमी दयाळ जावया. सगले घडये आनी सगल्या वेळार देव आमचे सोवें काकलुतीन वागता. दुसऱ्याचो राग घेवन जेवचे सुवातेर दुसऱ्याच्यो चुकी समजूंक बोगसण्याची मनशां जावंक, दुसऱ्याच्यो अशोक्तायो मानून घेवंक आनी काकलुतीच्या कोरण्यांतल्यान दुसऱ्याच्या गरजांक पावूंक आमकां देवाचो उलो. आयज गोवळ्याचो दीस समोर उमतना पाद्रीचें जिवीत एके कवितेंतल्यान उद्गारता. देवा नांवान वावुरतात आमचे मुखार, पोरजे नांवान सोडटात बरे ते सुस्कार.
मागण्यांतल्यान संबोवन दवरून देवा आनी मनशां मदें मोदेस्ती सदांच तयार. धर्मीक शिकोवण बारीकसाणेन शिकून जाणवाय आपणायतात देवा उतर वाचून. नियाळांत आपलो खासगी वेळ सारून पोरजेक दितात देवाच्या मोगाची गाथोन. देवाची रोचना पाद्रीच्या हातान सांबाळटात देवा पेल्याच्या वावरान. पवित्र सोबेचो वावर नेटान करून सोमेस्तांक बाळगितात देवाच्या गोपान. आपल्याकूच विसरून वावर फुडें व्हरून जीण आपली जोरोवन जबाबदारेन वावुरतात. शर्मावांतल्यान मोन लोकांचें जागोवन देवाच्या राजाक ओतमे सांबाळटात. संस्कारांतल्यान पोरजेक कुरपेन भरून मिसा बलिदानांतल्यान ओतमे जिवाळ दवरतात. पातकी जिणेक देवा बोगसोणें मागून सर्गी वाटेर पावलां मारूंक आदार दितात. देवाचो उलो पाद्रीच्या उल्यांतल्यान आयकून चुकतात तेन्ना एकामेकाक समजुया. पाद्रीक आमचो मान आदार आनी सांगात दिवन तांची भलायकी आनी शांती राखूंक वावरुया.